इजायास. बाबिलोनियेचे राजदूत हेजेकियाशी येतात. चॅप्टर 39. त्या दिसांनी मेरोदाक बालादान नानवाच्या बाबिलोनियेच्या राजान बालादानाच्या पुतान हेजेकिया पिडेस्त आसलो आनी पिडेंतलो बरो जालो म्हूण आयकून ताका एक पत्र आनी एक दान पाठयली. हाचे खातीर हेजेकिया एकदम खुशाल जालो आनी राजदूतांक ताणें सगळें आपलें भांडार दाखयलें. सांबार, रुपें, भांगार, ओमोलीक तेलां, आपलो दारूखानो आनी आपल्या गुदावांनी आसलें तितलेंय. आपल्या राजनिवासांत वो आपल्या आख्ख्या राज्यांत आसलें तांतलें हेजेकियान तांकां दाखयनासतना कांयच दवरूंक ना. तेन्ना हेजेकिया राजाशी येवन इजायास प्रवाद्यान ताचे लागीं विचारलें, ह्या मनशांनी कितें म्हूण तुका सांगलां आनी खंय थावन ते तुका मेलूंक आयल्यात? हेजेकियान असो जबाब दिलो, पयशिल्ल्या देसांतले बाबिलोनिये थावन ते आयल्यात. इजायासान म्हणलें, तुज्या राजनिवासांत तांणी कितें देखलें? हेजेकियान जबाब दिलो, म्हज्या गुदावांनी आसा तांतलें कांयच हांवें तांकां दाखयनासतना दवरूंक ना. तेन्ना इजायासान हेजेकियाक म्हणलें, सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पराच्या उतराक कान दी. असले दीस येवचे जाले की तुज्या राजनिवासांत आसा तें सगळें तुज्या पुर्वजांनी अजून पर्यंत सांठोवन दवरलां तें सगट बाबिलोनियेक उबारून वतलें. कांयच सोडचे नात. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे थावन उपजल्ल्या पुतांक तुवें जल्मा हाडलोल्या पुतांक बाबिलोनियेच्या राजाच्या राजनिवासांत खोजे जावंक उबारून वतलें. हेजेकियान इजायासाक म्हणलें, तूं म्हाका परगट कोत्ताय तें सर्वेस्पराचें उतर धारजणे हाडटलें उतर. कित्याक तो अशें चिंततालो? हांव जिवो आससर वस्तली शांती आनी सुरक्षा. देवाचें उतर हें.